आमकां 12 नॉटिकल मायल्स पासून कारवाई करपाक अधिकार आसा. बियॉन्ड आसा पळय ते कोस्टल काडटा ते करता, कित्याक आमच्या कडेन ते ऑथॉरिटी ना. सो 12 नॉटिकल मायल पासून जे कितें जे आतां जे इश्यूज तांचेर हांगा रेज केल्ले आसा ताचेर कारवाई करपाक आमकां अधिकार आसा. तेंच्यांनी आरोप केलो अजून पावूंक ना, जें कितें चल्लां पळय तें तुमी अजून लक्ष दिवंक ना. खरेंच तुमी थंय पावूंक ना काय तुमचे नदरे आड ते करता? ना, कितें आसा आतां जेन्ना अशे नॉर्मली अशे ज्यो मिटिंगी येता पळय तेन्ना अशे खुबशे इश्यूज लोक रेज करता. हाचो अर्थ असो न्हू की तांचे कांय इश्यू ना अशें न्हू, पण आमच्या कडेन आमी जे हांगा जे मिटींग येता आमचे कडेन कांय डॉक्युमेंटेशन कांय आसना. सो आमी तांकां क्लियर अशें कितें आमी जर कितें हांगासर स्टेटमेंट केलें ते मागीर ते गृहीत धरता की बाबा हें तुवें सांगलें आनी तुवें एश्युरन्स दिना आनी कित्याक केल्लें ना. सो अशें आमकां अनलेस आमच्या कडेन तें डॉक्युमेंटेशन पयल्या शिवाय आतां कित्याक करता आमच्या कडेन ते संपर्कान ऑफिसान येत जाल्यार इमिडिएटली आमी ते कन्सर्न कोण आसा ताका ते फायल करून ताका सांगूं शकता. सो मागीर कितें ताच्या कडेन कितें जाय जाल्यार आमी ताका सांगूं शकता बाबा हें अमकें अमकें तें डॉक्युमेंटेशन तूं हाड. जर आमच्या कडेन कितें उरलां कित्याक खातीर उरलां तें हांव चॅक करून स्पीड अप करून ताका ती फेसिलिटी दिवं शकता. सो तेजे वटेन हें इन्स्टेड ऑफ जस्ट डिस्कस करून काय फायदो जाता म्हणून तांकां रिक्वेस्ट केला की तांच्या कडेन आमच्या ऑफिसान येवचो आमकां संपर्क सादचो आनी ते जे इश्यूज आसा पळय ते एज अलीज आसा ते आमी सॉर्ट आउट करता तांकां ते बेनिफीट दिता. सर आतां एलईडी फिशींग आनी बुल ट्रॉलिंग बॅन आहा. बॅन एलईडी आनी बुल ट्रॉलिंग इज नॉट अलाउड बॅन. तरी आसतना ते म्हणटा की हांगा नेरूल जाता म्हणून बुल ट्रॉलिंग. आतां तेंच्यांनी आतां म्हटलां आमकां सो आमचे पेट्रोलिंग टीम आसा पळय तांकां हांव ते धाडून ते चॅक करूंक लायतलो की अशें कितें आसा जाल्यार इन्सिडंट आमचे नदरेक हाडचे आनी एज पर द जे लॉ रुला प्रमाणे जे पावर्स आमकां डेलिकेटाच्या प्रमाणे एक्शन तेजेर घेतले. तेंच्यांनी पर्सनल प्रश्न काडलो की ते भायले भायर येतात आमी घेवन चल्ले आनी आमकां काय ना हे एवरी इयर स्पेशली न्हू जो बॅन पिरियड आसता पळय त्या टायमार आमचे ट्रॉलर्स आसता पळय तांकां ते आमकां ते तांकां अलावड ना फिशींग करपाक. पण जे कॅनूज आसता पळय तांकां विदीन 5 किलोमिटर फ्रॉम द शोर अलाव आसता. आनी मागीर जसो बॅन पिरियड सोंपता ते एक निमणो वीक आसा पळय तेन्ना चडशे हे ट्रॉलरवाले म्हाका दिसता चड म्हणजे अशें म्हणजे आमचे खुबशे फावटी नदरेक हाडटा की जे ट्रॉलरवाले आसता ते निमणो पिरियड सोंपता लास्ट वीक ते स्पेशली जी सुंगटां मेळटा पळय त्या खातीर ते नॉर्मली ते विदीन 5 किलोमिटर थंय येता. कांय गोश्टी अश्यो थोड्यो लास्ट टायम आमच्या नदरेक आयल्या तेजेर आमी एक्शन घेतलेली आसा.